एचजीपीडीए होलसेल मार्केटात नुस्तेकारांचो प्रश्न सुटना. बुधवारा थळावे नुस्तेकारांनी भायल्या नुस्तेकारांचे पेटले. रिटेल नुस्ते या मार्केटात विकप ना म्हूण स्पष्ट केला. तरीकूय हो प्रकार थंय चालूच म्हूण नुस्तेकारांचे सणकले. पोलीस एचजीपीडीचे अधिकाऱ्यांक मध्यस्थी करून प्रकरण हाताळचे पडले. दोगांक ताब्यात घेतले. बंद कर म्हणटाय आमगे रामणी आलो राहा आमगे रामणी केदोन दवरताय केदोन येते नुस्तें आलो राहा आनी वदमाला नुस्तें मागताय वदमाला नुस्तें मागल्यार डिजल जाता आमगेले ताका लागून आमी मागीर बी अशें करून आडिकान एक पांट्या 5 आडिकोन आमी दिताय गिरकाक आय म्हणटा आनी ते आमगे कोण दिना हिंगा कितें करपा आमी हालसा पलासी वयतली आमकां काडली जाल्यार पलासी येता नुस्तें ते लॉ जायन देखून होलसेल आनी रिटेल विकताले सो पुलिसांनी आनी म्युनिसिपालिटी घेवन तांकां ते कोण रिटेल विकताले तितले काडल्या आनी आतां उरल्या ते पळोवपाचें आतां इट्स ऑलरेडी 10:30 तरी ते बसान विकता ती म्हणटा होलसेल म्हण दोग जाण अरेस्टूय बी केल्या चितल्यान आतां उरला ते फाल्यां फूल फोर्स घालून आमी तांकां काडपाक ट्राय करतले. This will continue. Last 4-5 days, more than 7 days now. इतल्या मजगती मडगांवां रस्त्याकडे फळां विकतल्यांचे सामान नगरपालिकेन जप्त केले. येरादारीक आडखळ जाता म्हूण सांगून तांकां थंयच्यान काडल्या. मडगांव ट्रॅफिक इतलो वाडला स्कुलां म्हणा स्कुलां बसी म्हणा बाकी व्हेकलांक त्रास जाता सो आमी फाटले मिटिंगेक बोवाळ केल्लो इलिगल जे आटकड घेवन रावता तेणी फ्रूट रस्त्यार बसता तांकां धरून व्हरचें कित्याक आमचे जायते वर रस्ते आसा आतां त्या संदर्भात तेणी आज लोकांक धरून हाडले आसा जायतो फ्रूट हाडला आनी आमी मागला ते फ्रूट बेश्टे तांकां दिवचे न्ही दोळा उजलो काडचे न्ही तांकां फायन मारची पूण आतां एक्शन जावचें इतलें मागून आनी ही कारवाय चालू रावूं न्ही कित्याक आतां दिवाळी लागीं आयला देवाचो लोक आसतलो तांचे फेस्टिवलाक लोक वेगवेगळे शब्द घेवन बसता आनी तो तुवें रस्त्यार फ्रूट घेवन बसता आनी वायट दिसता दिसपा कंजक्शन आसता आनी पळोवपाक बुरशें पण दिसता आनी हें बंद जावचें म्हणून आखता. ते दिवाळेक लोक आतां मार्केट शॉपिंग करपाक येता फुटपाथ तांकां एक वेवस्थीत मेळपाचें आमी कावन्सिलरां तशेंच सीपी हेंच्यांनी खूब प्रयत्न केल्या कित्याक तांकां रस्त्यार कोणाक बसपाक दिवपाना आनी हें आतां हें चालू आसा फ्रुटाचें हें तशें आतां कपडे हे ते आसा फुटपाथाचेर तेंगेले काडपाक वयतले हें चालूच उरतलें. प्रुडंटा खातीर साव्यो डायस. जर्मनीचो खेळ बाद जावंक गर्मी आनी मातशे ओव्हर कॉन्फिडन्स बादले म्हूण तांचो कोच कॅसियन वुकान मान्य केलें. ताणें इराणाचे पेजत कामगिरीची तोखणाय केली. दुसरे वटेन इराणचो कोच अब्बास चामानियान म्हणटा ताचे पंगडात आशिल्ले एकजुटीक लागून बरेपैकी कामगिरी जावंक पावली. So Ali Assad, who's good in the air, is one of them. It was too high for him, headed away by Bollock. Slice back initially, but it might be a chance for a red. Great save, Klockman. And the follow-up is in though. It's a decent delivery, 2-0. Sayed, 3-0. And that broke kindly Iran's way. There's no flag, for it is. It's hard to find words. No, none of my players find the level they can play. But in the end, Iran has made a very, very good game. Very aggressive, very strong, very fast. And my players selbstverständlich waren sehr ängstlich von Anfang an. Were a bit scared, too much respect. Was it the heat, or was it a bit of complacency, or was it brilliant Iran that you lose the game? Alles von diesen Punkten hat dazu beigetragen, dass wir nicht unsere Leistung gefunden haben. All those aspects that you just mentioned contributed to the fact that the Germans couldn't perform at their level. Man muss anerkennen, dass Iran auch sehr, sehr gut gespielt hat. Man muss aber auch anerkennen, dass wir eben nicht das gebracht haben, was wir uns eigentlich vorgestellt haben. But still, we have to recognize that Iran played a great match, and we didn't play it at our level.
Ich habe meinen Spielern gesagt, es wird in ihrer Karriere noch mehrere Tiefpunkte geben. Das ist mit Sicherheit einer der gravierendsten, die sie bis jetzt in ihrer Karriere hatten. Aber sie müssen jetzt es hinbekommen, im Hinblick auf das Spiel gegen Guinea daraus zu lernen und sich wieder aufzubauen. I said to my players that during their careers they will face plenty of setbacks. This one tonight was perhaps one of the toughest setbacks in their career so far, but still they need to recover ahead of the match against Guinea. روزی بود که بچه‌ها ما به معنای واقعی تیم بودن. Today we have really a team and united team. خیلی خوب دفاع کردن و خیلی خوب در بخش حمله ظاهر شدن. We defend well and in attack position we are very well and excellent. فکر می‌کنم که روی فداکاری و با تمام متعهد بودن در بچه‌های ما امروز خیلی خوب دیده شد. They play for each other and you see that for pass for every scoring opportunity they play for each other. आता पळया गोयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो. शिवोलेचो आमदार मंत्री विनोद पालेकरान शिवोलेच्या मतदारसंघाक मेडिकल कॅम्प दवरिल्लो. मणिपाल हॉस्पिटलाचे दोतोरांनी चेकअप केलो. आमचे मणिपाल हॉस्पिटल आणि आमची जी पंचायत आहा लोकल पंचायत या दोगांच्या सहाय्यान आणि हांगा मेळोन आमी एक लोकांक आपोवन हाडून मणिपालाचे डॉक्टर आयल्यात हांगासर त्यांच्या माध्यमांतल्यान मुख्य करून ह्या वाठारांतल्या लोकांची सेवा जावची अशी इच्छा आसा. ह्या लोकांचे जे आरोग्य आसा आमी जो एक गोंयकारपणाचो एक प्रण घेतलेलो आसा तो प्रण तडीक व्हरता आसतना गोंयकारांचे हीत जपप हे अत्यंत गरजेचें आसा. आतां ते हीत जपतले जाल्यार एक अनेक गोश्टी आसात तितून म्हणटा ते मुख्य मनशाचें आरोग्य हें सांबाळपाक आमी कटिबद्ध आसा. आमचे कडल्यान जाता तितके गोवा फॉरवर्ड ह्या पार्टी कडल्यान जाता तितके आनी ह्या सरकारा कडल्यान जाता तितके लोकांचें आरोग्य कशें राखतले आमी लोकांक सुदृढ कशें करतले हेचेर एक भर दिवपाची गरज आसा. रिवाज नॅशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्रामाची खासा कार्यशाळा गोंयांत चालू आसा. वेगवेगळ्या राज्यांतल्या दोतोरांनी कार्यशाळेत वांटो घेतला. So main purpose of the workshop is that we have to develop some research protocols which will be implemented after the workshop. We have to develop protocols, the ones which we feel are relevant to RNDCP, which will contribute significantly to improving the efficiency of the current RNDCP interventions and absorbing new interventions into the program so that the research is conducted and the results are applied on as wider a scale as possible in the country so that RNDCP implementation and TB control can be achieved in a more efficient and effective way. आक्षी पंचायतीन वाठारांत नितळसाणीची मोहीम केली. लोकांनी आनी चड करून शाळेच्या भुरग्यांनी खंय गांव नितळ दवरचो. फर्स्ट ऑफ ऑल हांव स्कॉलाच्या भुरग्यांक मॅसेज दिवपाक सोदतां कित्याक चडशीं आमची स्कॉलाची भुरगीं वाटेर गारेत तेन्ना चिप्स लेस कुरकुरे फ्रुटी चोकोस ते हावन पॅकेट सायडीन उडयताय. सो तेणी रस्त्याचे सायडीन उडोवपाची न्हू. आपणाची गार्बेज घरा कडेन हाडून कुशीन दवरपाची. ड्राय गार्बेज सेपरेट दवरपाक ट्राय करपाची. सो आनी आमी स्टार्ट केला आनी इन फ्युचर आमी आमच्या लोकांकूय एड्युकेट करतलीं आपणाची गार्बेज कशी सेपरेट करपाची. ड्राय गार्बेज कशी दवरपाची, वेट कशी दवरपाची, मेटल्स आहा तें कशी दवरपाची. सो दॅट इन फ्युचर आमचो वॉर्ड तशेंच फूल आगसांय क्लीन ग्रीन उरतलें. बोगदवाग युवक संघान पणजे कांपाल इंडोर स्टेडियमा कडेन ऑल गोवा फिशींग कॉम्पिटिशन दवरिल्लें. कॉम्पिटिशनाक बरे रिस्पॉन्स आयलो. एक्सपर्ट गरयतल्यांक इनामां दिवंक ईडीसीचो चेअरमॅन सिद्धार्थ कुंकळेकार आशिल्लो. नुस्तें धरपाचें कॉम्पिटिशन आमच्या बोगदवागच्या भुरग्यांनी फर्स्ट टायम हांगा केलां. इनफॅक्ट मांडवी प्रॉमेनाड ही आमी अमृताच्या अंडर स्मार्ट सिटीच्या अंडर काम घेतलां आनी खंय तरी ह्या प्रॉमेनाडाची अवेरनस जावची, खंय तरी हे प्रॉमेनाड निवळ उरची. हांव हांगा येवन आतां पळयतां की बाटल्यो फोडल्या, प्लास्टीक सगळ्याक उडयलां. म्हाका दिसता अशें जर कॉम्पिटिशन आमी करत, लोकांक जर थोडेशे हांगा हाडत आनी अवेरनस करत जाल्यार होय जागो बरो उरतलो. आमचे गोंयकारपण, आमचे फिशींग
हेंय एक ट्रेडिशनल आमचें एक काम ताकाय खंय तरी वाव मेळटलो लोकांचो एक विरंगुळ्याचो ठिकाण म्हणून हे मांडवी प्रॉमेनाड आतां हळू प्रसिद्ध जाता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ह्या बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करात. नमस्कार.